तू राजा चॅप्टर 20 हेजेकियाची पिडा आणि पेकोवणी. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेंत पडून मन्नाचे तोरणेर पावलो. इजायास प्रवादी आमोसाचो पूत आयलो आनी ताका अशें म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें घर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुजे मन्नाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो न्हय. हेजेकियान आपलें तोंड वोंती वाटेन पोत्तिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान आनी काळजाच्या प्रमाणीकपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्यां मुखार नीत तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कोर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी दुखां घोळून हेजेकिया रडलो. इजायास अजून मदल्या आंगणांत आसलो आनी थंय ताका सर्वेस्पराचें उतर आयलें, वच आनी हेजेकिया म्हजे पोरजेच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करतलों. 3 दिसां मदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलों. त्या भायर तुका आनी ह्या शाराक आसिरियाच्या राजाच्या हातांतलो हांव सोडयतलों आनी म्हजेच खातीर आनी म्हज्या सेवका दाविदा खातीर हांव हें शार राखतलों. इजायासान म्हणलें, अंजिराचो लेप करून हाड. तांणी तो हाडलो, राजाच्या गाव्याक लायलो आनी तो बरो जालो. हेजेकियान इजायासाक म्हणलें, सर्वेस्पोर म्हाका बरो करतलो आनी 3 दिसांनी हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलों म्हूण दाखोवंक खुणां कितें आसा? इजायासान जबाब दिलो, सर्वेस्पोर आपणें कितें म्हणलां तें करून दाखयता म्हूण दाखोवंक तुका दिता ती खुणां ही. सावळी 10 पावलां मुखार गेलोली वो 10 पावलां फाटीं आयलोली तुका जाय? हेजेकियान जबाब दिलो, सावळेक 10 पावलांनी लांब जावंक सोंपें? नाका, पूण ती सावळी 10 पावलांनी फाटीं गेलोली म्हाका जाय. इजायास प्रवाद्यान सर्वेस्पराक मागणें केलें आनी सर्वेस्परान ती सावळी आहाजाच्या कुडात हावन 10 पावलां फाटीं हाडली. बाबिलोनांतले राजदूत. त्या वेळार बालादानाचो पूत बाबिलोनाचो राजा मेरोदाक बालादाना हेजेकियाचे पिडे आनी ताचे पेकोवणे विशीं आयकलें आनी ताणें ताका चिटी आनी एक धान पाठयलें. हें पळोवन हेजेकिया संतोसलो आनी राजदूतांक आपलें आख्खें बांदार, रुपें, भांगार, जिरेमिरें, मोलाचें तेल, आपल्या झुजाचीं हातयारां दवरपाची कट्टी पोरयान आनी गुदावान दिसतालें तें सगळें दाखयलें. ताच्या राजमहालांत आनी ताचे आख्खे राजवटकेंत तांकां दाखयनासतना कांय उरूंक ना. मागीर इजायास प्रवादी हेजेकिया राजाशी आयलो आनी ताका विचारलें, ह्या मनशांनी तुका कितें सांगलां आनी खंय थावन ते आयल्यात? हेजेकियान जबाब दिलो, बाबिलोन ह्या पयशिल्ल्या शारांत थावन ते आयल्यात. इजायासान म्हणलें, तुज्या राजमहालांत तांणी कितें पळयलां? हेजेकियान जबाब दिलो, तांणी म्हज्या राजमहालांत सगळें पळयलां. म्हज्या गुदावांतलें हांवें तांकां दाखयनासलोलें कांयच ना. मागीर इजायासान हेजेकियाक म्हणलें, सर्वेस्पराचें उतर आयक. तुज्या राजमहालांतलें सगळें आतां मेरेन तुज्या पुर्वजांनी एकठांय केलोलें सगळें बाबिलोनांत व्हरपाचे दीस लागीं येतात. एक पर्यान वस्त व्हरोनासतना उरची ना. सर्वेस्पोर सांगता, तुमकां जल्मलेले पूत ज्या पुतांचे तुमी बापूय जालेले त्या पुतांक उबारून वतले आनी बाबिलोनाच्या राजाच्या राजमहालांत हिजडे करून दवरतले. हेजेकियान इजायासाक म्हणलें, हें सर्वेस्पराचें उतर जें तूं परगोडटाय तें बरवाश्यान बरलोलें, कित्याक ताका दिसतालें म्हज्या जिवितांत शांती आनी सुरक्षा वस्तली
आनी कित्याक वचची ना? हेजेकियाचे राजवटकेचो शेवट. हेजेकियाचो उरलोलो इतिहास, ताची पदवी, कोणपोरी ताणें तळें बांदलें आनी शारांत उदक हाडूंक पाट बांदले, ही सगळी खबर जुडाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलोली आसा न्हय. मागीर हेजेकिया आपल्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो. ताचो पूत मानासे ताच्या जाग्यार राजा जालो. देवाचें उतोरें.